Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. स्वामी विवेकानंद सेवा संघाच्या शिवोलीच्या कीर्ती विद्यालयान कोविड-19चो विद्यार्थ्यांचेर परिणाम कितें जाला, तांचेर कशी परिस्थिती आयल्या, तांचे अडचणीचो अभ्यास केलो. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या हायस्कुलांतल्या 10 ते 16 वर्सांच्या 10,027 भुरग्यांक मेळून तांणी सर्वे केलो. सर्वेत प्रत्येक इशूचेर बारीकसाणीन निरीक्षण केला. सर्वेंतल्यान आयिल्ले निष्कर्श हे अशे: 90% विद्यार्थी ऑनलायन क्लासींक नित्य नेमान बसल्यात. 74% विद्यार्थ्यांक शिक्षणाची वेवस्था परिणामकारक दिसता. 17% विद्यार्थ्यांक तात्पुरते शिक्षण वेवस्थेचो प्रभाव दिसना. 56% विद्यार्थ्यांक फेस टू फेस शिक्षण जाय. 26% विद्यार्थी म्हणटा ऑनलायन ऑफलायन दोनूय आसूंक जाय. 17% विद्यार्थ्यांक त्यांच्या एकाडेमीक परफॉर्मन्साचेर परिणाम दिसता. 77% विद्यार्थी ऑनलायन शिक्षणांतल्यान मेळिल्ल्या ज्ञानाचेर सतिस्वेत ना. ऑनलायनाचो प्रभाव, प्रोत्साहनाचो अभाव, क्लासमेट, शिक्षकां बरोबर संवाद ना, नव्या दिनक्रमांका कडेन जुळोवन घेवंक कास्ती, सोशल मिडियाचो प्रभाव, ऑनलायन शिकयता ते सारकें समजना. तातूंतल्यान आमकां अशें कळ्ळें की 77% भुरगीं दे आर नॉट सॅटिस्फायड ना जे ती कितें शिकल्या. कित्याक आतांचें जर एक उदाहरण घेत, आतां जो 9वेक भुरगो आसा तो आतां हार्डली 2 म्हयन्यांनी 10वेक पावतलो. तो 7वेन जेन्ना भुरगो आशिल्लो तेन्नाच्यान कोविड स्टार्ट जालें आनी ताणें फायनल एग्जाम आन्सर करूंक ना. 8वी आनी 9वी ताजी फूल वी आर नाव ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 9th स्टँडर्ड. सो फूल ताजी 8वी आनी 9वी ही पॅन्डेमीक ऑनलायनानूच शिक्षण जालें ताजें. पूण अशें आमकां आमच्या रिसर्चान कळ्ळें की तांकां जी नॉलेज जी मेळपाक जाय आशिल्ले, तांचे जे कॉन्सेप्ट्स क्लियर जावपाक जाय आशिल्ले ते तांचे कॉन्सेप्ट्स क्लियर जावंक ना. आतां एकाडेमीक ग्रोथ भुरग्यांची हॅम्पर जाल्ली आसा. तातूंत ताणें आमकां इतकें सांगलें की 56% भुरग्यांनी अशें सांगलें की आमी जी ऑनलायन शिकला तें आमकां मात्तूय सारकें कळूंक ना. टिचरी शिकयताल्योच पूण इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट. जी टिचर क्लासीन शिकयता, टॅक्नॉलॉजी कितलीय फुडें पावली तरी सुद्दां टिचर जी क्लासीन उबी रावन शिकयता फिजिकली, इट कॅनॉट बी ओवरकम. ब्लेंडड लर्निंग हे जायच. ऑनलायन शिक्षणाचो भुरग्यांच्या भलायकेचेरूय परिणाम जाला अशें सर्वेचे निरीक्षण. 21% विद्यार्थ्यांक न्हिदेचो त्रास जाता. 17% भुरग्यांची अदीं-मदीं तकली उसळटा. 17% भुरग्यांक मानेचें दुखणें सुरू जालां. सरकार आनी शिक्षणीक संस्थांनी शिक्षकांक ट्रेनिंग दिवंक जाय. हायस्कुलांनी मार्गदर्शक कार्यावळी दवरूंक जाय. रेग्युलर तशेंच कमकुवत भुरग्यां खातीर रेमेडियल क्लासी जाय. भुरग्यांचो हेल्थ चेकअप जाय. अश्यो कितल्योशो सुचोवण्यो सर्वेचेर आसात. द गव्हर्मेंट शूड टेक अ इनिशिएटिव्ह की ते एक हेल्थ चेकअप जो सगळ्या स्कुलांनी कंपल्सरी करचो. सो आजून मेरेन जे भुरग्यांचो कसो ओबेसिटी जावंक ती या तेंचो जो स्लिपींग पॅटर्न आय चेकअप आनी कॅम्प ऑर्गनायज करचे. तो वॉज अ फर्स्ट रेकमेंडेशन. सो थोडी अशी भुरगीं आहा जी स्ट्रेस थ्रू फेजीनसून गेला, प्लस तेंचो जो इकॉनॉमिक बॅकग्रावंड आसा तो तेंच्या मेंटल हेका इम्पॅक्ट जाल्लो आसा. सो देर शूड बी अ कावन्सिलर जेन्ना वन्स स्कूल सुरू जाले, if there is a need for a child, the teacher along with the counselor तो एकामेका कडेन उलोवन तो इशू सेटल करपाक जाता. स्कील बेस्ड एड्युकेशन जे आतां भुरग्यांक गरज आसा, जी भुरग्यांनी स्कील ह्या 2 वर्सां खातीर जी तांकां मिस आउट जाल्या. सो एज अ टीचर आमी कशें आतां ऑलरेडी प्लॅन केला जो बेस स्ट्रॉंग करपाचो. जनरेशन गॅप आसा पळय तो आतां, सो 2 वर्सां खातीर ह्या कोविड पॅन्डेमिका खातीर फाटीं सरला. दॅट वी हॅव टू ब्रीच. आनी तेजेर आमकां ऑलरेडी डिफरंट मेथड्स यूज करून डिफरंट कॉपरेटीव लर्निंग या आमी पियर टू पियर इंटरॅक्शन्स, हँड्स ऑन प्रोजेक्ट्स असले डिफरंट मेथड्स यूज करून आमकां तो ब्रीच करचो पडटलो. मागीर नीड बेस्ड ट्रेनिंग फॉर टिचर्स वो आमी सजेस्ट केल्लो, रेकमेंड केल्लो. कित्याक टिचर्सांक हे 2 वर्सांचो गॅप फील करपा खातीर हे सगळ्या गोष्टींचो एक ट्रेनिंग जाय. भुरग्यांचें शिक्षण, तांचे शेड्यूल आनी एकंदर परिस्थिती जाग्यार घेवन सगळे नॉर्मल जावंक 2-1 वर्सां तरी वतली म्हणून सर्वेत वांटेकार कीर्ती विद्यालयाचो हेडमास्तर सांगता. सो हे सगळे लॉस भरून काडपाक आनी कितलीं वर्सां वतली अशें दिसता, म्हणजे भुरगीं सारकी ट्रॅकार येवपाक. बरोबर. खंयची गोश्ट चुकीची शिकले काय ना, ती बरोबर शिकपाक लागून जी शिकपाक ताका चुकीचें शिकपाक जितको टायम लागला तेचे डबल टायम ताका ती दुरुस्त करपाक लागता. म्हणजे ती 2 वर्सां जी गेल्या तेंची वेस्ट जाल्या, तांकां सादारण आनीक 2 वर्सां लागतली सगळे परत जाग्यार येवपाक. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी.